हांगासर उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर प्रेस, मीडिया, इलेक्टेड मेंबर्स, सरपंचीज ऑफ ऑल द 3 विलेजीस एंड अबाव ऑल ऑनरेबल MLA श्री मायकल लोबो. हांव तेका देवानसून मनानसून थँक्यू म्हणटा की तेणें म्हाका ही एक संदी दिल्ली आसा लोकांक तुमकां सर्व करपाक. ही एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका म्हाज्या जिवितान तुमकां जे एज अ जनरल पब्लीक तुमकां सर्व करपाक एंड आय वील टेक इट एंड चेरीश दीस मेमरी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लायफ. गेल्या अडेच वर्साच्या कार्यकाळान म्हाका एक थोडे त्रास लागलो म्हाका थोड्या गोश्टी शिकपाक म्हणून कानोळेन चड इंटरॅक्ट जावपाक पावलो ना पूण कलंगुटान हांवें खुबसो वावर केल्लो आसा आनी जे म्हाज्या वावर ही म्हाका ही संदी मेळ्ळ्या ती ते वावर पळोवन मायकल लोबोन म्हाका ही सेकंड टायम संदी दिल्ली आसा म्हणून हांव तेजो उपकार मागता. येता त्या टेन्युअराक हांव कितें काम करतलो ते हांगासर हेजेर सगळ्या फूल मॅन्युफॅक्चर लिटरेचर वील स्पीक फॉर इट सेल्फ. गेल्या 5 वर्सां फुडली 5 वर्सां एक व्हेरी इम्पॉर्टंट कार्यकाळ आसा नॉट ओनली एज अ जिल्ला टर्म बट ऑल्सो एज अ पंचायत टर्म एंड मायकल लोबोचो स्वताचो टर्म कित्याक खुबशी डेव्हलपमेंटल वर्क ताणें पासून घेतलेली आसा. आगवाद जेल रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तुमी गिफ्ट प्रोविजन इन वॉटर टँक मागीर सब स्टेशन सो खुबशी बरी कामां जावपाची आहा फुडल्या 5 वर्सांक. तुमकांय बरी संदी हे मेळटली फॅसिलिटीज मेळटली एज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज. मागता सगळ्या कडेन 22 तारखेर येवन मोलादीक मत तुमकां कमळाक मारून आमकां बहुमताने निवडून हाडचें. Good morning to everybody. Honorable Minister Mr. Michael Lobo, our candidate Datta Prasad, all sarpanches of Kalangut, Arpora, our punch members, all the supporters of Michael Lobo and Kandoli Panchayat and Kalangut Panchayat for coming here first day of campaigning in Kandolim, and we are very confident. As our ex-Sarpanch Sandra had told on the day we filed the nomination that Datta will win with a thumping majority, and we are very confident that in Kandalim we'll give him a very big lead as well as in Kalangut and Arpara. Good morning Thank everyone. you. Honorable Minister Michael Lobo, Sarpanches, Punch members and all my dear friends. Well, as आमचो manifesto for the Zilla Panchayat 2020 to 2005 we have released it. And main works that we want to concentrate on. Normally, Zilla Panchayat kide asta barik kama gotta like gutters, slabs, small pavers here and there. But ek kama dista lokank and lok munta like Zilla power na, kai na, kam na, nothing is visible. So we decided in the last 10 years, 2015 to 2020, to create projects which people will benefit, which communities will benefit. And teka lagan tu jana in Sinkiri, we put up a beautiful children's park with the support of the Panchayat and the Minister through Zilla Fund. So this is a community project where people, senior citizens, adults, children can come, use and play. As you know that Kalangut constituency is a coastal constituency. Inga zaite hotel, buildings, all areas which were open and children used to play earlier, they're born zalleya. Soglan the compound wall fence galo. There's no opportunity for children to play. So Datta Prasad through Zilla Panchayat helped build those parks. One at Kandolim, one in Arpora, and another one now is coming in Kalangut, which is going to benefit the entire villages of Kalangut. So in this way, in this manifesto, if you see, the main priority is given to create these community-based projects which will impact the community and villages at large. Another issue, very important issue that our Zilla Panchayat has taken is the maintenance of cows. As you know, all 3 sarpanches and panchayat, Amche constituency has been working aggressively. And we have lifted and sent to the Goshala where they're treated with love and care. But एक issue है कि when you pick them up, it's very harsh and stressful for the cow. We don't have that vehicle. But our Zilla has promised us for this constituency a vehicle with hydraulic lift, which will lift these cows and assist the panchayats in eradicating this menace. So we are very grateful to him, and we urge the people to help this young leader. Michael Lobo always promotes young leaders, be it me or be it our panchayat members or our team. He always encourages youth. So I appeal to the people of Kalangut constituency to let's give a chance to young leaders so that new ideas such as these come out and impacts the lives of the villagers and helps us in the betterment of our lives. Thank you. आणि कलांगूट हाऊस टू हाऊस कॅम्पेनिंग कंप्लीट जाल्लें आहा आनी आयज आमी कांदोलीन भितर सरल्या. आमच्या सरपंच ब्लेज फेर्नांदीस आनी तेजी एंटायर टीम हेज वेलकम दत्ता प्रसाद दाबोलकर एट शिमेर एंड वी हॅव रिच्ड ओवर हियर सांत आंदोनाच्या आंगणान. खोशी भोगता म्हाका आयज मॅनिफेस्टो सगळे सरपंच एंड myself and all the people over here
the villages of Kandolim have released this manifesto. Manifestoचेर बऱ्यो गजाली घातलेल्यो. म्हाका दिसता ह्या विलेजीन आत्तां शॉनान सांगलां पळय तशें कितलेशेच बुल्स कावज काप्स रोडांचेर बसताले आनी खुबशे लोकांनी तांकां एबांडन केल्ले, म्हणजे घरांसून तेंचे गोट्यांसून भायर काडलेले. केन्नाय चुकोन कोण येतालो आनी दूद काडटालो सकाळीं फुडें, दूदच वतालो गाये कोरोना लागून. आमी त्यो गायो बुल्स आनी काप्स बऱ्या जाग्यार व्हरून दवरलेले आहा. कांदोली पंचायत तांकां सपोर्ट करता, कलंगूट पंचायत सपोर्ट करता, आरपोरा नागवा पंचायत सपोर्ट करता, पार्राय पंचायत सपोर्ट करता, पिलेन पंचायत सपोर्ट करता. म्हणजे खुबशे पंचायती तांकां सपोर्ट करता तांकां सांबाळपाक. म्हाजे हिसपान 80% काम जाल्लें आहा, तरी 20% उरल्या. आमचो रिक्वेस्ट जर कोण खऱ्यांनीच ह्यो कावज बुल्स बुलॉक्स पोसता तेणी खऱ्यांनीच घरा लागीं बांदून घालचे, आनी कोणें जर तांकां सोडून थिंगासून पासून हाडूंक जाय आनी ती खऱ्यांनीच घरान बांदतले तेणी अंडरटेकींग दीत, वी वील पे द मनी. वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनीबडीज कावज एंड पुट इट एट माया. खऱ्यांनीच तांकां जो ते सपोर्ट करता. थोडे जाण अशें आहा की शेतकार हो दूध जे काडटा इकता आपल्याक दवरता ते तेंचे रेगुलर इनकम जाता, म्हणजे डेली इनकम तांकां आमी 100% सपोर्ट करपाक तयार आहा. बट एट द सेम टायम यू जस्ट कांट लीव देम अँड क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑन द रोड. बिचार येवन बसता, केन्ना केन्ना त्यो धांवता, गाडयो तेंचे वयरसून वयता त्यो डॅमेज जाता, खंय तरी तांकां मार बसता. कोण तांकां हॉस्पिटलान व्हरना, कोण वेटनरी डॉक्टर हाडिना. केन्ना केन्ना फॅटल एक्सिडंट जेन्ना जाता तेंचेर मारून आमचे यूथ खुबशे जाण इंजर्डूय जाल्यात. थोडे जाण दे पास्ड अवे इन हॉस्पिटल, सो दे आर ऑल्सो ऑन द स्पॉट एट नायट्स. समटायम्स इट कॅनॉट बी सीन. सो we have taken a step in the interest of the people of the constituency, neighboring constituencies, ह्यो ज्यो आयल्या पळय त्यो. Secondly, we are having another challenge, and the second challenge is stray dogs. म्हाजे हिसपान स्ट्रे डॉग्साचे स्टेरिलायझेशन आमी स्टार्ट केल्ले आदी ते कंटिन्युअस जावंक ना. एवरी 4 months जावपाक जाय ते, 3 months, एवरी 5 months. पयले एवरी 3 months जावंक जाय, मागीर एवरी 5 months जावंक जाय, एवरी 6 months जावपाक जाय. एकदांच केले आमी आनी सगळे जाण आमी विसरले. आयज स्ट्रे डॉग्स इतले वाडलेले आहा रोडांचेर, मार्केटान, बिचार. इंडियन ट्युरिस्टाक जाल्यार भोंवकूच दिना. लॉट ऑफ डॉग बायट्स एंड वी हॅव टू टेक दीस very seriously. Kandoli Panchayat, Kalangut, Arpara Nagwa and the neighboring panchayats have to take this seriously. And I am assuring the people of the coastal belt that in the next 1 year you will see decline in the rising population of these canines. The population is only rising because त्यांचे sterilization खंय तरी बंद पडलेले आहा. जे वेटनरी डॉक्टर्स येवन स्टेरिलायझेशन करता तेंचे कडेन इक्विपमेंट्स ना तांकां दवरपाक. ते एक डॉग करता आनी 25 सुण्यांक अशेंच सोडलेले आहा, म्हणजे ते मेवना म्हणटात. सो वी आर गिवींग देम एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर. वी आर गोइंग टू गिव देम एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर. वी आर गोइंग टू गिव देम मैन पावर. वी आर गोइंग टू गिव देम mini mobiles, vans where they can operate in the vans. They can take it in the animal shelter home in Kalangut, in Asagaon, elsewhere, and see that this dog population remains under control. हे एक मोठी चॅलेंज हा बिफोर द कोस्टल बेल्ट. त्याचे भायर जे कितें भुरग्यां खातीर करपाक जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, कांदोली पंचायत हॅज शोन द वे. फुटबॉल ग्राउंड, थिंगा ट्रेनिंग. त्याचे भायर आतां व्हॉलीबॉल ग्राउंड डेव्हलप जावपाचो आहा. बॅडमिंटन ग्राउंड ऑलरेडी पंचायती कडेन केल्लो आहा.
अनेक फुटबॉल ग्राउंड आरडी काम चालू हा. जिम्नॅझियम, फ्री जिम्नॅझियम फॉर द यूथ ऑफ कांदोलीम, तोय फाउंडेशन स्टोन ले करपाचे हा आतां कोड ऑफ कंडक्ट सोंपल्या उपरांत. सेम वे इन कलंगूट, जिम्नॅझियम विल बी फ्री फॉर द बॉयज अँड गर्ल्स, एल्डर्स. फुटसाल ग्राउंड म्हणजे यूथ खातीर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कमी गेल्ली आहा. आणि यूथ वॉज getting too busy on the bikes and other activities rather than sports. Football has to be taken to a different level. Even cricket grounds we require. We require so many other sports infrastructure. इतले स्विमिंग पूल हिंगा हा, पण सगळे प्रायव्हेट स्विमिंग पूल्स इन हॉटेल्स. बट यूथ खातीर स्विमिंग पूल ना. म्हाका दिसता यूथ खातीर स्विमिंग पूल आसपाची गरज हा. So Kandoli villaging, diving pool as well as long distance pool, we will put 100% with the help of Blaze, Fermin, Baba and बाकीचे सगळे पंचायत members. I am requesting them that the place is there. We only have to see that when we are going to lay the foundation stone. Same way, Poriat football ground has got ample amount of space. Hinga suri swimming pool facilities for the youth जावपाक जाय. सेम वे आरपोरा नागवा जावपाक जाय. आरपोरा नागवाचो ग्राउंड आमी स्टार्ट करता. काल पार्रा विलेजीन ग्राउंड आमी कंप्लीट केलो. फुटबॉल ग्राउंड स्टेट ऑफ द आर्ट इज रेडी and we are inaugurating it just after the code of conduct. Tinga sports arena banpache ha, tinga sports facilities, indoor clubs जावपाचो ha, where badminton, squash, other games can be played indoor. तेजें काम फाउंडेशन स्टोन ले जावपाचें हा नेक्स्ट मंथ. जे स्पोर्ट्सा खातीर जे इतली वर्सां जावंक ना ते आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करूंक सोदता. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर बेश्टो करचे ना आमी. वी विल गिव एवरी डे दीस फॉर इट. म्हणजे खंय तरी वी विल टेक केअर ऑफ इट. आफ्टर सेल सर्वीस टू टेक केअर ऑफ द ग्राउंड्स, maintenance of the grounds, maintenance of the all the sports facilities. आता जिम्नॅझियम आमचो पार्रा 6 years जाले, सो तेका मेंटेन करीत आहा. एवरी मंथ somebody comes to overhaul the engines, these machines सगळे. म्हाजे हिसपान आमी जर तर टेक केअर करीत ते वस्तूची जाल्यार ती बरी उरता. 6 years जाले जिम्नॅझियम एकदम बरो आहा पार्रान. सेम आमी आरपोरा नागवान घालता. तेजे फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट फुडल्या म्हयन्यान आहा. जिम्नॅझियम, हेल्थ फॅसिलिटीज आणि एक कम्युनिटी सेंटर म्हणजे एक हॉल वेर दे विल बी वेरियस अदर एक्टिविटीज इन दॅट कम्युनिटी सेंटर. सो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर इतली वर्सां जावपाक जाय आसलो. आमी गेली 5 वर्सांक आमी खूब ट्राय केले करपाक. वी हॅव अचीव्ड सम, बट वॉट एवर इज टू बी कंप्लीटेड वी आर स्टार्टिंग ऑल द वर्क्स नाव. आय रिक्वेस्ट द पीपल टू सपोर्ट our panchayats, to support our Zilla member, especially Datta Prasad. Datta Prasadan पडे ह्या वर्सासून तांकां 1 crore फंड मेळटलो. हो 1 crore every year if he spends in one village, a lot of infrastructure can be created for the youth and elders in way of parks, children's park, sports facilities and others. हांव मागता सगळे कडेन तुमी हे आमचे मिशन जे आहा, स्पेशली canines, all the dogs जे वाढत गेल्ले आहा तेंचे पॉप्युलेशन अंडर कंट्रोल दवरपाक, so that in the years to come the numbers should not increase. Sports facilities, infrastructure दिवपाक विलेजीन, youth खातीर जे फॅसिलिटीज आसतल्यो, लायब्ररीज आसतल्यो त्यो दिवपा खातीर, बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा खातीर तुमी आमकां हेल्प करा. दत्ता प्रसादाक लोटस सिंबलाचेर तुमी शिक्को मारून 22 तारखेर तेका निवडून दितले म्हणून हांव सगळ्यांक पयलोच देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.